नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलंतू प्रसार जावचे यशस्विनी हे कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. वकले शिंगार्च म्हणचे आमगेल समाजांतू फूड तकून चोल आयिल्ले एक विशय. फुडले कालाचे मेकअपाक आनी आयचे कालाचे मेकअप जवो हेअर स्टायल ना कपड नेशे एक टेक्निक मस्त एडवान्स जाला. आयचे कालांतू बायल मनशां ना चेल्ले चेडू खंयचे एक फंक्शन जावो तांणी चंद जावन रेडी जावका म्हूण तांकां एक मनांत आसता. हें तांगेल ओकेशन खंयचेय ओकेशनाक तांकां इश्ट जावचे तशी तांकां रेडी करचेक मेकअप आर्टिस्ट हेल्प करताची. आमी खंयचे वार्डीक ना फंक्शनाक गेल्यारी थंय अशे एक ब्रायड म्हळ्यार व्हंकलेक पळोवन ना चंद जावन रेडी जाल्लेले बायल मनशे पळोवन हांकां रेडी केल्लेले कोण म्हूण आमी लेखता आसताची. मेकअप आर्टिस्ट हांगेलें काम सुलभ न्ही. हांगेल काम पळयतना आमकां मनाक खुशी जाता. मेकअप आर्टिस्ट जालें काम ना तांगेलें एक आर्ट तांगेल एफर्ट अप्रिशिएट करचें मस्त मुख्य. आजी आमगेल ओटू आसा ती आमगेले लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियोंतू श्रीमती दीक्षा शेणै हांणी नावादीक मेकअप आर्टिस्ट. दीक्षा अक्का तुमकां आमगेल हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. श्रीमती दीक्षा शेणै हांगेलेक हांव किरू परिचय करून दिता. श्रीमती दीक्षा शेणै हांगेले अन्नल नांव राजेश शेणै. हांणी बिझनेसमॅन. हांगेले अम्माले नांव राजश्री शेणै. हांणी GSB ब्रायडल आर्टिस्ट. श्रीमती दीक्षा शेणै हांगेले भयणे नांव श्रेष्ठा शेणै. हांणी पार्ट टायम मेकअप आर्टिस्ट. श्रीमती दीक्षा शेणै हांणी BE इन कंप्यूटर सायन्स कोरून 2 वर्सां हांणी प्रायवेट कंपनींतू काम केल्लें हांकां एक्सपिरियन्स आसा. हांणी 1000 वैरी ब्रायडल अँड नॉन ब्रायडल मेकअप सर्वीस दिल्लेलो आसा. हांगेले हॉबीज डान्स, मेहंदी घालचे आनी ड्रॉइंग करचें. दीक्षा अक्का तुमकां हे एक मेकअप हे फिल्डाक येवचेक तुमकां इन्स्पिरेशन कोण? इन्स्पिरेशन गेला अम्मा राजश्री शेणै. सांदुकून हांव तिकडे हेल्पा म्हणून वता आशिल्लें मेकअपाक. तेदन इतलें मेकअप नाशिल्लें तूं सांगेल तशी. आतां मस्त एडवान्स जाला. सो तेदन एक 4-5 क्लास म्हूण दिसता म्हाका मिगेल हुडगा आसा प्रकार अशीच हेल्पा म्हणून केदन फ्री आसा संडेज गी हॉलिडे आशिल्ले टायमार पुरा. तशें तें पळोवन म्हाका एक मेकअप कसो न्ही म्हूण कळालें अम्माल निमित्त. बट सांदुकून म्हाका मेकअप म्हळ्यार इश्ट. सो हांव म्हाका मेकअप कोण घेता आशिल्ली कसो लिपस्टीक लायनर आय शॅडो गी कसो गी पूण घाल न्हू तें एक सांदुकून एक म्हाका एक कल्टिवेट जावन गेला. सो तुमकां एक हॉबी शे आशिल्लें तेन्ना? वय हॉबी जावन आशिल्लें. ओके. सो तुमी केल्लेलें इंजिनियरींग आतां तुमी फूल टायम प्रोफेशनांत मेकअप आर्टिस्ट जाली ती. सो तुमी केदां डिसायड केलें की तुमकां इंजिनियरींग फील्ड न्ही तुमकां मेकअप आर्टिस्ट हे फिल्डांत वचका म्हूण तुमी केदां डिसायड केलां? ओके. सो इंजिनियरींग जाता कसलें आयडिया नाशिल्लो हांव एक मेकअप आर्टिस्ट जाता म्हूण प्लॅन एक न्ही ड्रीमय नाशिल्लें. मेकअप शिकता म्हूण एक आश आशिल्लें. म्हळ्यार तेदन दुखून म्हाका एक आश म्हूण मिगेल वर्ल्डीके मेकअप हांव करता म्हणून तें एक म्हाका आश आशिल्लें. 2015-2016 एक यूट्यूब इंस्टाग्राम तितलें नाशिल्लें. तेदन फेसबूक ऑर्कूट ते पुरो मात्र. सो खंय पूण हांव गुगला पळयताना मेकअप आर्टिस्ट पळयताना बँगलोरचे पुरो आर्टिस्ट पळयताना एक आश येवचें हांव एक करता शिकता नॉट एज अ प्रोफेशनल म्हूण हांव थिंक करनी एटलिस्ट मिगेल वर्ल्डीके हांव मिगेल मेकअप करता म्हणून तें एक मस्त आश आशिल्लें. सो तशीच इंजिनियरींग जाल्लें थोडा जॉब्स दिता आशिल्ली. बट दॅट एक वर्स गॅपारी हांव अम्माल वता आशिल्लें हेल्पाक. सो हांव त्या घरा बसून वेच करनी. सो मेहंदी घालची गी ब्रायडल मेहंदी गी अम्माल मेकअप गी तेदन इतलें मेकअप नाशिल्लें. इट वॉज 16-17 वॉज लायक आर्टिस्ट आशिल्लें बट आमगेल गांवांत नाशिल्लें. मंगळूरांत आशिल्लें बट कारकळांतू आर्टिस्ट म्हूण कोणें नाशिल्लें.
सो हांव आम्हाला टू हेल्प आवता ना एक हांव एक मेन्शन करच्याक इश्ट पावता RK फोटोग्राफी रामू म्हणून हां, हां. सो वेन एक आतां आर्टिस्ट कळटा मेकअप एंड इवन फोटोग्राफर तांकां डिफरन्स कळटा फोटो वय, काडटाना वय. सो म्हाका मेळटाना म्हणशिले दीक्षा तूंय त्या मेकअप आर्टिस्ट करना Try कारकळान कर. कोणी ना ती वय. तो तेदना कॅन्डिड फोटोग्राफी त्या स्टार्ट केलेलं मात कारकळान तूं हां. सो तूंय ते नवे स्टार्ट करना सो फर्स्ट टायम म्हणटाना म्हाका मस्त ओके शिकया म्हणून ते शिक म्हणत आशिल्ल्या जाल्यार ते जॉब सुद्दां दिता आशिल्ली सो सेकंड वळापास आनी इव्हेंट मेळटाना सेम तांकां सांगलें कारकळान कोणी ना न्हय ते तूं करना म्हणून एक यंग मेकअप आर्टिस्ट वय लायक जाता वय ते म्हाका ट्रिगर जालें सो वाय कांट आय ट्राय स्टील प्रोफेशनल जावन न्हय जस्ट एक शिकया एक करेत मेकअप म्हणून सो घरान परमिशन निमगेल म्हाका बँगलोर वचून शिकका सो फायनली त्या प्रोसेस जाल्या सो बँगलोर चमकली शिकून आयली सो तशी मेकअप आर्टिस्ट फील्डान तूं आयली तुम्ही आत मेन्शन केलं की तुम्ही तुमगेले अम्माल ಒಟ್ಟು वत्त आशिल्ली ती पद्मा शणै तांगेले अनेक नाव तांणी GSB ब्रायडल आर्टिस्ट तेदना वक्ले शिंगारचेक आनी आत्ताचे वक्लेक तुम्ही शिंगारतना तुमकां मस्त डिफरन्स दिसचे पुरो तुमकां कसो पुरो एक एडवान्समेंट आनी डिफरन्स म्हणून तुमकां दिसचे मस्त डिफरन्स आसा बिकॉज धुनी ब्रायडल कोण Right. पळयला सो तेदना सिंपल मेकअप इतले पुरो नाशिल्ले म्हळ्यार एक सोशल मिडिया म्हणून मस्त नाशिल्लें सो आत्तां जनाक म्हळ्यार सो इंस्टाग्राम गी फेसबुका पळोवन तांकां एक आयडिया आसा असल करी येता तसल करी येता म्हणून तेदना एक सिंगार म्हळ्यार वचून सेकंड एक लुक मागीर एक सिंपल मेकअप म्हळ्यार कसं एक मॉइश्चरायझर पुरो टायप स्किन एक मॉइश्चरायझर तशी एक स्किन टायप म्हणून ना नॉट आर्टिस्ट मेकअप नवे एक फाउंडेशन घालले एक प्रायमर गी फाउंडेशन घालले कॉम्पॅक्ट घालले लिपस्टिक आई मेकअप एक आई शॅडो घालचे लायनर घालचे दॅट वॉज अ मेकअप विदीन एक 20-30 मिनिट्स भितर मेकअप जाता सिंपल मेकअप आणि मस्त चूजी बरें नाशिल्लें हें जाय तें जाय पुरो एक नमुने हय लिपस्टिक शेड्स आमी चेंज करता आशिल्ले पिंक असल्या पिंक रेड सारी असल्या रेड शिवाय आत मस्त एडवान्स जाला आतां खंयचे एक क्विट कोरनू आनी एक नवे एक जर्नी स्टार्ट करता म्हळ्यार एक रिस्क फॅक्टरची तांत तुमी कामां वता आशिल्ली ते एक प्रायवेट कंपनीन तूं सो तुमी कशें डिसायड केलें केदां डिसायड केल्लें की ना हांव हें क्विट कोरून हांवें फूल टायम घेवं का म्हूण केदां डिसायड केलें लॉंग स्टोरी 2016 म्हगेलें पास आवट जालें इंजिनियरींग जावन सो हांव जॉब्स दिता आशिल्ली थंय दुखून सो म्हगेले मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करून आयले हांव तेदाना सो स्टील आय वॉज कन्फ्युज्ड लायक हांव शिकून आयल्या मेकअप जाला सो कोणाक गोत ना हांव एक शिकल्या म्हणून फील्डान वय तेदन इंस्टाग्राम मेन आतां जनाक आर्टिस्ट वर्क दाखोवचे मेळचें एक सोशल मिडिया इंस्टाग्राम करता सो तेदन पेज पुरो क्रिएट कोरून नाशिल्लें लेखना प्रोफेशनल जावन वता म्हणून जॉब सुद्दां बिकॉज तेदन म्हगेले मनान जॉब सेक्युरिटी आनी इन्वेस्टमेंट चड आसा दो बायलांक कळना इन्वेस्टमेंट हाय आसा एज्युकेशन शिकच्या जावो प्रोडक्ट्स जावो पुरा शिकल्यात इंजिनियरींग इथे हांव मेकअप वता इंजिनियरिंगान तूं वच्चा म्हणून ते एक मतांत आशिल्लें सेक्युरिटी मस्त म्हाका तोंड जाता आशिल्लें म्हळ्यार कसो चूज करचें म्हणून शिकून आयलेची एक वार हांव गांव आयलें चवथ आशिल्लें ऑक्टोबरान तूं आयलें चवथ जाल्यार आपास बँगलोर वच्चें आपास सब शिकचें आशिल्लें शिकून थंय पळोवया कसो म्हणून जॉबूय सुद्दां दिता आशिल्लो बाय सेम टायम शिकतानाच मेकअप म्हाका विदीन अ वीक एक ऑफर लेटर आयलें हांव एक एप्लाय करून आशिल्लें जॉबचे तूं इंटरव्यू येता म्हणून कोडेलान तुजी सो तेदन म्हाका पळयत मेकअप शिकल्या न गांवा वचून आपास एक क्लायंट बेस्ड करचें कशें जाता हांगा जॉब मेळटा जा कोडेल म्हळ्यार गुर्त आशिल्लें गांवा जन गुर्त जा सो हांगा पळोवया कशें जाता म्हणून मन घट्ट केलें आनी ते जॉबा जॉयन जाली घरान गोत नाशिल्लें तें रोटेशनल शिफ्ट म्हणून इट वॉज अ रोटेशनल शिफ्ट सो घरान तूं हांव ना मेकअप मस्त घेता हांव जॉबान तूं फोकस करता म्हणून सो तांणी तशें मेंटली प्रिपेर जालें ही जॉबा मात घालता सो आसा म्हणून सो हांव कसो करता म्हाका एक क्लायंट येवचें स्टार्ट जालें एक वर्क करताचें पळोवन लायक फ्रेंड टू फ्रेंड रेफरन्स तशी पुरा सो जॉब एक करता आशिल्ली मेकअप एक करता आशिल्ली बाय सेम टायम अर्ली मॉर्निंग वच्चें इवनिंग रोटेशनल शिफ्ट आशिल्ली विथ म्हाका एक लायक प्लस पॉयंट म्हण येता सो अर्ली मॉर्निंग म्हाका मेकअप आसा हांव दनपार शिफ्ट घेतल्यार म्हाका मॉर्निंग मेकअप करी आशिल्ली तशी करता आशिल्ली हांव सो तशी कोण एक क्लिक जालें क्लिक जाली वय
तुम्ही दुसरे दुसरे टाईपाचे मेकअपा विषयी सांगली ती हे वॉटरप्रूफ आणि स्वेटप्रूफ मेकअप मला कसं नाही हां हें कॉन्सेप्ट एक वायड कॉन्सेप्ट एक्चुअली सी वॉटरप्रूफ मेकअप म्हणून आसा इट ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मेकअप कळ्ळें वॉटरप्रूफ मेकअप करेता बिकॉज आजकाल मेकअप कोण स्विमिंग पूल पार्टी आसा ताका येतानी वता ती सो मेकअप विल म्हणजे मेकअप वचना वय स्वेट प्रूफ म्हणून मेकअप ना एक्चुअली सो स्वेट रेसिस्ट म्हणून आम्ही स्वेट रेसिस्ट करेता त्या रेसिस्ट करच मेकअप स्वेट उणे जातात वय स्वेट आमी राबोवचे जायना सी स्वेट आनी सॉल्ट कंटेंट आसता सो ऑफकोर्स आमी स्वेट जाताना मेकअप ब्रेक जाता चीची सो इट इज लायक रेसिस्ट करे शिवाय इट्स नॉट लायक स्वेट प्रूफ मेकअप म्हणून कंप्लीट स्वेट रब्बोचे जायना जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ उणे अशी करेक्ट इफ इट इज एसी रूम गी आतां वेदर लायक अस बँगलोर वेदर जाल्यार मेकअप रबता सो व्हेन इट कंपेयर टू मंगळूर रुपी रिजन स्वेट प्रूफ मेकअप ना आता दुसरे दुसरे टायपाचे हेअरस्टाईल नवे नवे टायपाचे हेअरस्टायलांनी पुरा आयला तुम्ही कंचे कंचे हेअरस्टायलांनी पुरा तुमगे क्लायंट्साक ऑफर करताची आणि कितले टाइम जेवका जाता हे एक हेअरस्टाईल करूक वय हे हेअरस्टाईल करूक कितले वेळ लागला सी हेअरस्टाईल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लायंटल हेअर टायपा वेचे सो आतां हें हेअरस्टाईल हांव तिगे ओरिजिनल केसान तूं केलेलें सो इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनिट्स पुरो सगळे हेअरस्टाईल करूंक सो दाटर केस आसले इट टेक्स लिटल मोर टायम आमी प्रेप करका जाता हेअरस्टाईल करका ते फ्लावर अरेंजमेंट करका तांगेले फेसा प्रकार फ्रंट हेअर करका जाता सो फ्रंट हेअर विंगड बॅक हेअर विंगड सो इट टेक्स टायम तशी आता मस्त जन स्ट्रेटनिंग आणि पुरा कोरंगेन येताची म्हळ्यार हे केस म्हळ्यार हेअरस्टाईल करू इजी जावो म्हणून तुमगेल प्रकार कंचे केसाक हेअरस्टाईल लायक दिसता म्हळ्यार स्ट्रेट कोरका की नाक की तशी आस की कशी आमकां नॉर्मल केस म्हळ्यार बेटर एक्चुअली म्हळ्यार ते ट्रिटेड हेअराक हेअरस्टाईल करता ಸ್ವಲ್ಪ कस्ट जाता सो आमकां पाज आम क्रिम्प गी विंगड कसं स्ट्रेटिंग करच्याक ऑलरेडी ट्रिटेड हेअर नवे सो ताजे बदलाक नॉर्मल हेअर असल्यार बेटर इफ इट इज ऑलरेडी ट्रिटेड प्रॉब्लम ना हेअरस्टाईल करेता हे बंद घालाले वय मेसी बंद वय हे ब्राइडल की या एंगेजमेंटाक मेसी ब्रेड वय सो मेसी बन मेसी ब्रेड फांती कसं तांकां कसं कम्फर्टेबल ओपन कर्ल्स आजकाल मस्त ट्रेंडार आसा सो तांकां कसं इश्ट आसा पण ताजे प्रकार आमी करचे भारी छंद जाला आता तुमगेले कसं एक पॅकेज तुम्ही ऑफर करताची ते कंचे वेळ डिपेंड जाता सो पॅकेज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मेकअप क्वालिटी अँड द प्रोडक्ट्स वी यूज सो 2-3 नमून पॅकेज आसता बट अगेन क्लायंटल कसं रिक्वायरमेंट्स पळय ताजे वयर आमी पॅकेज लायक ऑफर करचे सो पुरो जन एकूल्याक ना ती एवरी इंडिविज्युअल इज डिफरंट आनी तांगेले कसं जावका म्हूण एक आसता पळय आशी त्या विंगड आसता ना सो एक क्लिक ओपन कर्ल जावका जाल्यार ताका विंगड आयटम्स आमी अरेंज करता एक क्लिक फांती जावका जाल्यार विंगडाची सो एज पर देअर रिक्वायरमेंट्स आमी पॅकेज प्रोवायड सो तुम्ही एकलेक कसं की इतले जाल्ले म्हळ्यार दुसऱ्या ब्रायडावर इतले जाता म्हणून काही गॅरंटी ना आता कोरोना टायमारी मस्त जन कष्टार आशिल्ली ती आणि ಸ್ವಲ್ಪ जनांना फील्ड चेंज केले आणि ಸ್ವಲ್ಪ जनांना तांगेल हॉबी तांगेल कोरनू आशिल्ली ती सो हे कोरोना टायमारी तुम्ही तुमगेले हॉबी जावन आशिल्ले मेकअप तुम्ही कशी पुरा यूज करून घेतले हे टायम कोविड टायम एक्चुअली म्हगे लायफ चेंज टायम म्हणे येता बिकॉज म्हाका वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन्स मेळटात सो आय वॉज फ्री ऑफकोर्स ते 4 म्हयने कोणाक खंय वचना आशिल्ली सो घरा भितर आशिल्ली 9 hours मात वर्क आशिल्लें सो वर्क जाले नंतर एक दीस हांव अशीची तातूंत एक चॅलेंज जाता आशिल्लें डोंट ट्रस्ट चॅलेंज प्रमाण सो लायक विदाउट मेकअप तोंड दाखोवचें आनी वीथ मेकअप तोंड दाखोवचें करचें आशिल्लें सो फ्रॉम देर हांव स्टार्टेड म्हगेलें तोंड दाखयनाशिल्लें सोशल मिडियान ओन्ली म्हगेलें क्लायंटल वर्क दाखोवचें आशिल्लें सो एक वेळ ते केले नंतर म्हाका एक कॉन्फिडंट मेळ्ळें लायक पळयात हांव आनी क्लायंटाल एक पिंपल प्रोन गी मार्क्सा कवरेज करून मेकअप केदन दाखयत गी तांकां कम्फर्टेबल जावका जाल्यार हांव मिगेल सेल्फ दाखोवका जाता म्हणून सो मिगेल तेदन ऑफकोर्स मिगेल स्कीन पिंपल प्रोनाची सो लॉट्स ऑफ मार्क्सय आसता वचना आशिल्लें सो हांव लायक इतलें ट्राय करूं जायना असो हांव कॉन्फिडंट जावका मिगेल स्कीन टायपार हांव ते एक लेवल वयर येवका त्या एक कसं म्हणजे एक मस्त म्हाका एक तोंड दाखोवचें मस्त प्रॉब्लेम जाता आशिल्लें लायक कोणे कसं लेखता गी कोणे कसं म्हणटा गी दॅट वॉज इन माय मायंड कळ्ळें सो ताचे नंतर भायर येवका जाल्यार हें एक मिगेल एक बेस्ट टायम विंगड जाणाक एक कॉन्फिडंट लेवल चड करत मिगेले कॉन्फिडंट लेवल चड जाता म्हणून आय स्टार्टेड एक 13 days चॅलेंज म्हणून केलें लायक विंगड एक्ट्रेस तांगेल पळय एक रेप्लिकेट करचे हाका श्रीदेवील जावो दीपिकाल जावो मस्त रश्मिका मंदन तांगेल पुरा एक सॉंगाच की खंयचे हिट जालें सॉंगाच पळय हांव मेकअप करून
सिमिलर ट्राय केला कळवा रिक्रिएट करच्याक तशें कोण कोण लायक मिगेल फेज सोशल मिडिया दाखोवन आय वॉज कम्फर्टेबल सो ते केलेले निमित्त म्हाका कॉन्फिडन्स चड जाले तशीची मस्त यंगस्टर्स जाका बिकॉज म्हाका तेदन रियलायज जाय न्ही विदीन लायक आफ्टर अ इयर आफ्टर कोविड समजले नंतर मस्त चिल्ल्यान म्हाका मेसेज घाललेलो आसा आका तेदन तुमी घालले निमित्त इवन दे वर फेसिंग सेम इश्यूज कोणीय तांगेले प्रॉब्लम सांगून घेनाशिल्ले सो हांवय तशीच इव्हेंट्स वचना आशिल्ली अयो चमकला रापाजो इतले पिंपल जाला दो देर वेर गुड फ्रेंड्स आनी लायक सजेशन दिता आशिल्लो अशी वस हें डॉक्टर वय इट वॉज व्हेरी गुड सजेशन्स बट देर वेर पीपल ओ तू मेकअप आर्टिस्ट इतले पिंपल्स सो मेकअप आर्टिस्ट आनी आमगे स्किन टायप कंपेर करूं जायना आमगे हातान वर्क करचे सो मिगेल स्किन प्रॉब्लम जाल्यार कसले करूं जायना आशिल्लें सो ते मस्त डिमोटिवेट करता आशिल्ले आमगेले फेस दाखोवच्याक सो ते आनी आपास कोविड टायमा मास्क घालून चड जालेले आसा कंप्लीटली आमी डबल मास्क करता आशिल्ले ब्रायडा मेकअप करतना ऑफकोर्स इट वॉज मॅन्डेटरी दॅट टायम सेफ्टी गोस्कर सो ते मिगेल पिंपल्स चड जालेले आसा बट मग ते विडियोज क्रिएट करून घालू पळय कॉन्फिडन्स लेवल चडल पेट्टाक सो विंगड चेल्यांकय मस्त इन्स्पायर जालेलो आसत आनी म्हाका मेसेज म्हळ्यार तशी मेसेज केलेलो आसा लायक म्हाकाय भायर वचच्या जायनाशिल्ला का बट स्टील तुगेले पळयतना इत्याक आमगेल स्किन आमी कॉन्फिडंट दाखोवका म्हणून सोशल मिडिया पळोवन तांगेले एक मेकअप पळोवन आसताचे ओ अशी पोरलेस कसने दिशेना क्लीन एक्झॅक्टली आनी तुमगेल वरे तेची म्हळ्यार येवन सांगताची तुमी केलेलो मेकअप तशी आमगेल वयर कले तशी दिसना म्हणून असल पुरा लेखता आसताची तांकां वरे एक कॉन्फिडन्स म्हळ्यार नॉर्मल स्किन अशी वरे दिसता म्हूण वय ते एक मेन बिकॉज आजकाल इंस्टाग्रामान मस्त लायक जावन इम्प्रुवमेंट जाता विंगड जाल्यार वर्क जावं आतां बिझनेसाक आसना इंस्टाग्राम इज एक्चुअली लायक प्लॅटफॉर्म म्हण येता बट वेन कंपेर टू असलेच मेकअप चॉयस करता लायक क्लायंट्स तांकां गोत आसना कसा मेकअप म्हणून सो तांगेले एंगेजमेंट जावं वर्ल्डीक जावं फर्स्ट टायम मेकअप करचे आसता ती सो तांणी इंस्टाग्राम पळयता ती ओ व्हेरी फ्लॉलेस स्किन सो तांकां गोतना लायक ते एडिटेड पिक्चर्स गी रॉ पिक्चर्स गी कसले म्हणून डिटेल्स आसना एक जण आसना बिकॉज वर्कहॉलिक आशिल्ल्यांक तांणी वर्कान तो आसत मेकअपान तसो नात सो म्हाका असो क्लायंट्स मेळ्ळे तांणी मागीर रियलायज जातो ओ दिक्षा मेकअप जर अशी स्किन ना एक्चुअली सो फोटोन विंगड दिसता इट इज ऑफकोर्स एडिटेड पिक्चर्स एडिटेड विडियोज पुरो आजकाल आसता सो इंस्टाग्राम विंगड रियालिटी विंगड म्हूण तशी कळवा तुम्ही वर्कशॉप्स ना क्लासेस कसने करताच की वय ऑन रिक्वेस्ट हांव क्लासेस घेता इवन ऑनलायन आनी ऑफलायन क्लासेस दिता तुमगेले खंयचे एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स की ना फर्स्ट तुम्ही कोणाक शिंगालले खंयचे एक वकले शिंगालले ते कसने तुमकां ते एक बेस्ट मोमेंट मेमोरी आसा सो हांव बँगलोरान क्लास शिकता आशिल्ली मात्र ताजे फुडें मेकअप करता आशिल्ली बट इट वॉज नॉट एन आर्टिस्ट मेकअप इट वॉज नॉर्मल मेकअप सो कारकळान एक्चुअली तेदन मेकअप आर्टिस्ट म्हणून हांव इंट्रोड्यूस जालें मेकअप म्हणून शिकतनाची मिगेल अम्माल फ्रेंडाल धुव शी इज ऑल्सो माय क्लासमेट नेहा म्हणून नेहा कामत थँक्यू नेहा फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार तीन म्हाका मस्त होप दिला तीन म्हाका मेसेज घाल तिगेल वर्ल्डीक फिक्स जालेले दिक्षा मिगेल मेकअप तुव करका म्हणून कळवा सो मिगेल कोर्स जायन तेदना तीन म्हाका बूक केला सो शिकून जाले नंतर शी वॉज माय फर्स्ट ब्रायड GSB ब्रायड सो कुश्ते केले नंतर तिगेल ते वर्क पळोवन मस्त जन म्हाका बूक केलेले आसा तिगेल वर्क पळोवन सो ते एक मिगेल मेमोरेबल आता तुम्ही कामा वता आशिल्ली ती आणि तुम्ही सायड बाय सायड तुम्ही सांगील मुंके मेकअप आर्टिस्ट जाता आशिल्ली प्रॅक्टीस करता आशिल्ली ती सो तेदन तुम्ही कशी बॅलन्स करता आशिल्ली ती दोन्ही फील्ड मस्त कश्ट जाता आशिल्लें एट द बिगिनींग म्हळ्यार हांव PG वर्क करतना PG राबियली सो हांगा आसतना म्हळ्यार कोणाक गोत नाशिल्लें मिगेल घरांत मिगेल नायट शिफ्ट आसा हांव मेकअप करतास म्हणून हांवेवर हांव मॅनेज करता आशिल्लें म्हळ्यार ऑन टायम फूड मेळना ऑन टायम न्हीद मेळना ते सॅक्रिफायस करता जात जालें म्हाका तेदना बट वेन इट वॉज वर्क फ्रॉम होम तेदन म्हाका चड कशें बिकॉज हांव घरा कन्विन्स करचें कशें म्हूण कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका इवनिंग शिफ्ट आसल्यार 6:30 देखून 3:30 अर्ली मॉर्निंग म्हाका क्लायंटल घरा 4:30 पावको जाल्यार ऑफकोर्स आय हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम 3:45 4 o'clock घरा दुखून हांव बाय सोन वचका जाल्यार 3:30 लॉग आउट करचें हांव क्लायंटल घरा वचका आशिल्लें सो न्हीद ना तसो 2-3 म्हळ्यार सीजन टायम आरी बॅक टू बॅक इव्हेंट्स आसतना ऑफकोर्स म्हाका न्हीद ना आशिल्लें सो त्या प्रमाणे प्रॉब्लेम जाता आशिल्ली घरान म्हणटा आशिल्ली खंयची एक फॉलो करी तूं कोर नाका म्हूण सांगना एक मेकअप कर एक जॉब करी म्हणून सो तांकां पाप कन्विन्स कोण ते हांव मुखार आयिल्ली तशी आत्ता बरें म्हळ्यार बार्डिके सीझन म्हळ्यार हेक्टीक आसता आतां तुमी फूल टायम मेकअप आर्टिस्ट आत्तां तुमी कशी बॅलन्स करताची आतां घरान तूं
आणि आता वार्डीक वरे जाल्ला कशी बॅलन्स करताची वर्क लाईफ बॅलन्स कशी आसा ओके पण हे फिल्डान एक्चुअली सपोर्ट मस्त चौकाचीची वय, विदाउट सपोर्ट मस्त कश जात करू का म्हाका मिगेल घरान कश सपोर्ट केला पळय तशीच म्हाका वर्ल्ड नंतर मिगेल इनलॉज माय मावान मिगेल बामणान मस्त सपोर्ट केला सो मिगेल माय कशी म्हळ्यार तीन केदनय मनशां आसा आमी बायल मनश जावन आनीक बायल मनशां सपोर्ट करका वय. दॅट वॉज लायक मिगेल मत मस्त केदन ते तीन केदनय म्हणटाना सो तशें हांव न्हू तीन म्हाका मस्त हे फिल्डान पळय मस्त हेल्प केला लायक अर्ली मॉर्निंग आसल्यारी सो एक वेळा उठे नजर जागोचे तीन केला कॉल करून गी तशें सेम वे मिगेल माव तशीच कसं नाही जाऊ का वर्कशॉप करता की कसं नाही करता म्हळ्यार पट्ट त्या दिवशी जाले कसं नाही अरेंजमेंट करता आशिल्लें अँड फायनल मेल बाम म्हणू 100% सपोर्ट म्हणून येतं एवरी टायम खंयी म्हाका आतां अर्जंट वचका जाल्यार कसं नाही काम आसता गेलें ओके तू म्हळ्यार हें कशें म्हळ्यार आतां 4 घंटे होकलेन रेडी आसका 4 आसकाचीच एक मुहूर्त म्हळ्यार तशें कसं नासल्यार सो ही इज टू हेल्प मी अलॉट स्टील ही इज हेल्पिंग एवरी वन आर हेल्पिंग मी आता मस्त जन मेकअप आर्टिस्ट जाऊ का म्हणू लेखून आसताची तुम्ही हे यंग नावे ना ऑलरेडी मेकअप खंयचे एज असो तांणी मेकअप आर्टिस्ट जावका जाल्यार तुमी कसं एक टिप्स दितात तांकां ड्रीम बीग हां हे मिगेल बाप्पान म्हाका केदन हांवें फील्ड पांय दवरला पळय मिगेल बाप्पान तेदन दुखून केदनय म्हणचे काय ना जायना दिक्षा तू लॅक ते कर करू जाता जायना म्हूण लेखू नाका आमी केदनय करता न्ही भित्ता ती अयो कसं जाल्यार वच्ची नाकगी करची नाकगी म्हणटा मिगेल बाप्पान केदन म्हणचे आसा काय जायना तू कर केले नंतर तुका एक ऑप्शन आसा जाल्यार सक्सेस ना जाल्यार आसूं तुका एक एक्सपिरियन्स सो यू हॅव टू ट्राय म्हणून ते करता करताच हांव खंय मठाक पावल्या तशें हांव पुरा जाणां इतलें सांगचें तुमगेल कसं पॅशन आसा पळय तें फॉलो करया ती ड्रीम बीग आनी तशी एफर्ट दिल्यार आसता ऑफकोर्स यू विल बी सक्सेसफूल दीक्षाका तुम्ही लायक टिप्स दिला हे टिप्स आयकून मस्त जना हेल्प जाल्ला म्हूण हांव लेखता तुमकां आनीक लायक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळो म्हूण हांव विश करता तशीची आमगेल हे आज कार्यक्रमाक आयलेलेक हांव तुमकां धन्यवाद सांगता म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्यांक विश्व कोंकणी केंद्रांच्यांक धन्यवाद तशीची आमगेल हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद देव बरें करो